गोंयांत आतां खाजगी सुवातेर जावपी कार्यावळीचेर जीएसटी कर नदर दवरतली। गोंय सरकारान नवो आदेश जारी करून ही जापसालदारकी मालमत्तेच्या मालकाचेर थारायला। खंयचीच कार्यावळ घडोवन हाडचे पयलीं उण्यांत उणें 3 दीस सविस्तर म्हायती दिवप सक्तीचें केलां। नेप माळूंक ना जाल्यार संबंदीत मालकाक जीएसटी, व्याज आनी दंडाची जापसालदारकी घेवची पडटली। पळयात पुराय बातमी। गोंय राज्य कर खात्यान राज्यांतल्या खाजगी सुवातींनी आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींचे नियंत्रण दवरपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतला। जीएसटी कायदो 2017 खाला जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण मालमत्तेच्या मालकांनी वा रावपी लोकांनी खाशेली कार्यावळ करच्या पयलीं उण्यांत उणी 3 दीस आदी कार्यावळी विशीं सविस्तर म्हायती सादर करप सक्तीचें केलां। ह्या म्हायतीक कार्यावळीचें स्वरूप, स्थळ, आयोजकांची वळख, संपर्क तपशील तशेंच पॅन आनी जीएसटीन आसपावपाक जाय। प्रदर्शनां, मैफिली, फॅशन शो, वेपार मेळावो, परिसंवाद आनी खेळा सर्ती सयत सगळ्या प्रकारच्या कार्यावळींक हो नेम लागू जातलो। नव्या नेमा खाला म्हायती दिवंक ना जाल्यार संबंदीत मालकाचेर कारवाय जातली असो आदेश जारी जाला। तशेंच नेमांचें उल्लंघन केल्यार जीएसटी कायद्याचे तरतुदी प्रमाण दंड वांगडा 6 म्हयने मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जावंक शकता। तशेंच केन्ना केन्ना वेवसाय करपी लोकां खातीर कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन म्हणून नोंदणी करप सक्तीचें केलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।